नायजेरियन आणि गोंयकार केस्तावांक पुलीस जबाबदार। 3 दिसां भितर पर्वरेच्या पुलीस निरीक्षकाक आणि पुलीस अधीक्षकाक निलंबित करचे, नाजाल्यार पर्वरे पुलीस स्टेशनार एका दिसाच्या धरण्याक बसपाचो निर्णय काँग्रेसीचो म्हणयारो सुदीप तामणकारान घेतला। ड्रग्स व्यवहारांत राजकारणी आसात जाल्यार तांची सीबीआय वरवीं चौकशी करची अशें तो मागता। पर्वरी पुलीस स्टेशनाचो जो पीआय आसा संपूर्णपणान जबाबदार आसा। जेन्ना नायजेरियनाक हांगरसून म्हापशा पुलीस स्टेशनार धाडल्या त्या टायमार जे स्थानीक लोक आसले पर्वरचे तेंच्यांनी मोर्चा पर्वरी पुलीस स्टेशनार हाडलेलो। तो पीआय त्या टायमार जर तांकां एक्सप्लेन करता जाल्यार कितें तरी तांकां जर एश्युरन्स दिता जाल्यार थंयच्या थंय तो मॉब क्रावड पळय जो आसलो तो इमिजिएटली डिस्पोज जावपाची शक्यता आसलेली। पूण पीआयन ओग्गी रावन थंयसर कांयच कोणाक कसलो एश्युरन्स दिवपाचें सुद्दां एक सहकार्य दाखयलें ना। जे पर्वरचे पळय जे लोक आसा गोंयकार आसा हेंचेर एफआयआर पळय जी खोटी ह्या सरकारान पळय नोंद केल्या ती इमिजिएटली फाटीं घेवंक जायी आनी दोनूय पीआय जो आसा पर्वरी पुलीस स्टेशन आनी एसपी नॉर्थ हांकां सस्पेंड करूंक जाय। दोनूय मागण्यो केल्ल्यो आसा आनी जर 3 दिसां भितर सरकाराक अपयश येत जाल्यार 9 तारखेक पर्वरी पुलीस स्टेशनाच्या दारान एक दिसाच्या उपोशणाक बसपाचो हांगासर निर्णय घेतलेलो आसा। भलायकी खात्यान मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार चल्ला असो आरोप काँग्रेसीन केला। भ्रष्टाचाराचे आरोप सिद्ध करपा खातीर रोखडेच पुरावे दिवपाची तयारी काँग्रेसीन केल्या। जीएमसीतल्या घोटाळ्याची वेळेवर चौकशी चल्ल्या म्हूण विरोधी पक्षान सरकाराक उजरायलो। मेडिक्लेम येवजणेतय बेकायदेशीर गजाली चल्ल्यात म्हूण काँग्रेसीन आरोप केल्यात। प्रुडंटान जीएमसीतले ब्लड टेस्टीचे प्रायव्हेट लॅबांचे स्कॅम उक्ताडार हाडिल्ले। काँग्रेस म्हणटा हे प्रकरणाची जीएमसीन दोळ्याक उदक लावून चौकशी केल्या। रक्त जर तपासपाचें आसा जाल्यार खंय तरी त्या लोकांक भायल्यो ज्यो लॅब आहा थंयसर कॉन्टॅक्ट करून तांकां थंयसर धाडून भायर तांकां थंयसर रक्त तपासून घेवचें पडटा आनी हितून मोठ्या प्रमाणान एक घोटाळो आसा हे आमी आयजूय परत आरोप करतात। प्रुडंटा खातीर चेतन गवस। धारबांदोडा बुद्धीबळ संघटनेन तालुक्यातल्या 5 पंचायतीच्या आदारान बुद्धीबळ प्रशिक्षण क्लासी सुरू केल्यात। धारबांदोडा, किल्लपाल, साकोड्ड्या, मोल्या आणि कुळे पंचायतींनी संघटनेच्या कार्याक तेंको दिला। तालुक्यात बुद्धीबळाक उर्बा मेळची म्हूण संघटनेन 16 आणि 17 नोव्हेंबराक अखिल गोंय पावड्यार बुद्धीबळ सर्तूय दवरल्या। धारबांदोडा तशेंच गोंय बुद्धीबळ संघटनेचो अध्यक्ष विनय तेंडुलकरान प्रशिक्षण शिबीर तशेंच सर्ती विशीं माहिती दिली। 6 ते 9 तारीख पर्यंत कोचिंग कॅम्प दवरलेलो आसा आनी हितूर सगळे स्कूल्स म्हणजे 5 पंचायती ज्यो आसा कुळे, मोले, धारबांदोडा, साकोर्डा आनी किल्लपाल हे हितूरले सादारण 170 जाण स्टुडंट पार्टिसिपेट जातले। ताचे नंतर आमी धारबांदोडा तालुक्यात पयलेच फावट अखिल गोंय पातळीचेर रॅपीड चेस टुर्नामेंट दवरलेलो आसा। 16 आणि 17 नोव्हेंबराक 40,000 रुपयांची प्राइज मनी आसा, 40,000 रुपयाचे। आनी त्या शिवाय स्थानीक भुरगे जे पार्टिसिपेट जातले ते आमचे पयलेच फावट धारबांदोड्याचे गोंय लेवलाचेर जातात आनी ते तितले ट्रेन ना। तेंचे खातीर आमी सादारण एक 7-8 प्लेयरा खातीर स्पेशल प्राइजीस आसतली। उसगांवच्यान आमचो रिपोर्टर विवेक प्रभू। भारतान आपले पयले मंगळ यान सोडलें। मंगळारा दनपारा 2:30 श्रीहरिकोटी सावन हे यान इतिहासीक प्रवासाक वचपाक भायर सरलें। मंगळाचेर पावता म्हळ्यार ताका 300 दीस प्रवास करचो पडटलो। मंगळाच्या हवेन मिथेनाचो सोद घेवपाचो यत्न हे यान करतलें। फकत अमेरिका, युरोप आणि रशियेन हे पयली अश्यो मोहिमो यशस्वी केल्यात। Lift off normal. प्रक्षेपण सफलता।
इतल्यान हे खबराचित्र हांगाच सोंपता. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.